नमस्कार. सगळ्या गोंयकारांक गोंय घटकराज दिसाची परबी. घटकराज मेळ्ळे म्हणून गोंय हे वेगळे राज्य जाले. केंद्र शासित प्रदेश आशिल्ले गोंय, आमचे माणकुले गोंय हाका आपले स्वताचे निर्णय घेवपाचो अधिकार मेळ्ळो. आमची वेगळी विधानसभा जाका सगळे अधिकार मेळ्ळे. हो एक खूप महत्वाचो दीस प्रत्येक गोंयकारा खातीर. पूण आमी आज पळयता की ह्या घटक राज्याच्या दिसा गोंय सरकार कसलीच सरकारी कार्यावळ करिना आनी तांकां ह्या घटक राज दिसाचो मात्तूय अभिमान ना. ही खूप खंताची गजाल आसा. त्याच करून जेन्ना घटकराज मेळ्ळे तेन्ना गोंय सरकाराक आपले स्वताचे निर्णय घेवपाचो अधिकार मेळ्ळो. पूण आमी पळयता की गोंयांतले बीजेपी सरकार आनी खास करून प्रमोद सावंत हे स्वता जावन गोंयाच्या बऱ्या खातीर कांयच निर्णय घेना आनी ते फक्त दिल्लीच्या हायकमांडाच्या विश्वासाचेर रावता. ते जी ऑर्डर दिता ती ऑर्डर ते हांगा फॉलो करता आनी हितून गोंयाचे घट्टण जाता. हे आमी दिसान दीस पळयत आयल्या. खंयचेय निर्णय जावं ते मागीर गोंयांत लॉकडावन जावं कर्फ्यू लावपाचो निर्णय जावं आनी कसलोय खंयचोय निर्णय प्रमोद सावंत बाबाक निर्णय घेवपाचो अधिकार आसतना ते हे निर्णय घेना. आनी त्याच खातीर आमी पळयता की कोरोनाच्या ह्या महामारीच्या वेळार गोंयकारांनी खूप त्रास भोगले. मुद्दाम जावन हांगा नमूद करचें अशें दिसता की जेन्ना गोंय सरकाराक आपले निर्णय घेवपाचो अधिकार आसता, आमच्या गोंयान ह्या कोरोनाच्या काळान सगळ्यान जर तर कोणी वावर केला जाल्यार ते आमचे डॉक्टर, नर्सीस आनी हॉस्पिटलांनी काम करपी सगळे कर्मचारी जे दीस रात एकठांय करून प्रत्येकाक वाचोवपाचो प्रयत्न करता. आनी ह्याच डॉक्टरांक तांच्या सॅलरीन, त्यांच्या वेतनान 20% वाडीवता दिवपाचे, 20% इन्क्रिमेंट दिवपाचे सांगणे प्रमोद बाबान 1 वर्स फाटीं केल्लें, पूण ताजेर अजून निर्णय जायना. तुम्ही कितें बीजेपीच्या हायकमांडाक रावल्या की ते थंयच्यान दिल्लीच्या निर्णय दितले आनी तुम्ही मागीर हांगा ते अनाउन्स करतले? 1 वर्स लागता तुमकां हो एक बारीकसो निर्णय घेवपाक. ज्या काळान दोतोर आनी नर्सीस इतले काम करता, तुम्ही तांकां फ्रंटलायन वॉरियर्स म्हणटा, पूण तांच्या खातीर 20% इन्क्रिमेंट दिवपा खातीर तुमकां 1 वर्स लागता हो निर्णय घेवपाक. ह्या खातीर आमकां घटकराज मेळूं नाशिल्लें अशें म्हाका दिसता. हो निर्णय जाता तितले बेगीन सरकारान घेवचो. दुसरी मुख्य गजाल म्हणल्यार आमी पळयता की हालींच गोंय सरकारान सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक फ्रंटलायन वॉरियर्स म्हणून डिक्लेअर केल्या. सध्या कर्फ्यूच्या कारणान सगळी आस्थापना बंद आसात, पूण सरकारी कर्मचारी हे आपल्या कामाचेर सदांच वता. तांकां ह्या कर्फ्यूवाचो कांयच फायदो ना. तांकां आपले काम करचेच पडटा, कारण हे गव्हर्नमेंट सर्वंट, हे पब्लीक सर्वंट आनी ते आमच्या लोकां खातीर वावुरता, पब्लिका खातीर वावुरता. येता वता आसतना तांकां भौशीक येरादारीन फिरचे पडटा, बसींनी फिरचे पडटा, यो वच करचे पडटा, लोकांक मेळचे पडटा. सरकार तांकां सर्वेचे काम दिता, तांकां वखदां वांटपाचें काम दिता, रेशन वांटपाचें सुद्धा काम सरकारी कर्मचाऱ्यांक सरकारान ह्या फावट कोविडाच्या टायमान दिलां. आनी ह्या खातीर तांकां कोविडाचो संसर्ग जावपाचें प्रमाण खूप वाडपाक जाता. पूण ह्या वेळार जेन्ना आमी तांकां पूर्ण सहकार्य करपाक जाय, त्या वेळार सरकार तांच्या खातीर कांयच करिना हें आमकां दिसता. सरकारी कर्मचाऱ्यांक DDSSY स्कीम लागू जायना म्हणून तांकां प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी, खाजगी हॉस्पिटलांनी वचपाची मेकळीक ना. तांकां पयलीं गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलांनीच वचचें पडटा. आनी गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलांनी, सरकारी हॉस्पिटलांनी जर तांकां सांगलें की तुमी खाजगी हॉस्पिटलांनी चला, जाल्यारूच मागीर तांकां खाजगी हॉस्पिटलांत वचपाक मेकळीक मेळटा. आमी पळयता आमचे सगळे आमदार, मंत्री
कोविड जालो जावं कितें वयर सकल मातशें तांकां दिसपाक लागलें जाल्यार टेस्ट करपाक आनी एडमीट जावपाक खासगी हॉस्पिटलांनी सोमतेच धांव मारता. ही सुविधा आमच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक सुद्धा सरकारान लागू करची. तांकां DDSS-Y स्कीम लागू ना, पूण ह्या कोविडाच्या काळान तांकां फक्त सरकारी हॉस्पिटलांनी वचपा खातीर सक्ती करची न्ही. तांकां जर लागीं खंय खासगी हॉस्पिटल आसा जाल्यार त्या खासगी हॉस्पिटलांत वचून ट्रिटमेंट घेवपाची मेकळीक सरकारान दिवची. आमकां खूब त्रास काडून हे घटक राज मेळ्ळा आनी आमकां ह्या घटक राजाचो बरो फायदो करून घेवपा जाय. आमचें गोंय आमकां सांबाळून दवरपा जाय आनी हें गोंय सांबाळून दवरतना आमी सगळ्या गोंयकारांचो विचार करपा जाय. आनी गोंयकारांचो विचार करता आसतना जे गोंयकारांक आमकां सध्या वाचयता त्या डॉक्टरांचो आनी सरकारी कर्मचाऱ्यांचो जे दीस रात आमचे खातीर काम करता तांचो विचार गोंय सरकारान करचो. आनी त्याच खातीर बेगीच्या बेगीन तुमकां जो घटक राज मेळून निर्णय घेवपाचो अधिकार मेळ्ळा तो वापरात आनी डॉक्टरांक आनी जे सरकारी कर्मचाऱ्यांक आसा ज्यो सुविधा हक्काच्यो मेळपा जाय त्यो जाता तितले बेगीन ह्या BJP सरकारान तांकां मेळोवन दिवच्यो इतल्योच मागता. देव बरें करूं.